हो आसा जो एक्जिस्टींग रस्तो आनी हांगा अशी देवळां आसा. हांगा ती आमची पोरणी आमची महादेवाची देवळां आनी बाकीची अनेक देवळां आसा. हे देवळाक आमी हो एक्जिस्टींग रस्तो आहा पळय हांगाच्यान 25 मिटर काडटा. हांगाच्यान न्ही, हो सेंटराच्यान न्ही, हांगाच्यान. कित्याक सेंटराची जी लायन आसा ती आमकां 40 मिटर आनी 40 मिटर नॅशनल हायवे जाता. सो इट इज अप टू अस टू डिसायड फॉर आतां करपाक. सो आमी डिसायड केला की हो जो आसा हो पॉयंट घेवन हांगाच्यान जे एक्जिस्टींग वता ते घेतले आनी हांगाच्यान आमी 25 मिटर घेतले. सो ही जी देवळां आसा ती डॅमेज जावची ना म्हणटा ताका हात लायनाच न्ही. आनी हांगाच्यान मागीर आतां ते लोकांचे प्रॉब्लम आसा की देवळांक आतां पळय ते कितें करता तर ट्रॅफीक ब्लॉक जाता, सगळें जाता. हांगा आमी एलिवेटेड आमचे ते काली माटी आसा पळय, काली माटयाच्यान अशें ओवरलॅन करून आमी अशें वयर येतले. हो सकयलो हांगा फक्त पिलर येतले अशे 40 मिटराचेर आनी हो तांकां सदांच फ्री उरतले वचपाक येवपाक. हांवें सांगलें की 4 घरां आसा परमनंट घरां ती वयता ती. आनी ही घरां तितून तुमकां खबर आहा 2 घरां पडलेली आसा ती आमी एक्वायर करता. आनी बाकीचे आसा पळय हे एक्जिस्टींग रस्त्याचे सायडीन अशे ते बारीक बारीक हे स्ट्रक्चर आसा पळय ते अरावंड 15-16 वयता. पूण तेंचे खातीर आमी हांगा फुडें पंचायत आसा पळय तेजे खातीर आमी जागो एक्वायर करता हांगा आनी तांकां आमी करून दिता. पूण हांवें ऑलरेडी आमचें 3D प्रेजेंटेशन दवरलां. 3D प्रेजेंटेशना भितर टोटल हांव सगळे आमचे प्रेस भाव पयलीं दाखयतले. जाय जाल्यार परतून ग्रामसभेक वा जे पंचायती आसा तांकां हांव परतून 3D प्रेजेंटेशन दाखयतलें. एक्चुअली खंयचें घर आनी कितें वयतलें तें तांकां दाखयतलो.